सध्या मी असं फोंडेच्या सांताक्रूज वाठारात जंय राती मध्यान अविनाश धनंजय नायक पिराय 42 वर्सां ताचोच मामा कृष्णा सदाशिव नायक पिराय 67 वर्सां हाणें तकलेर चिऱ्याचो फातर घालून खून केलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे अविनाश आनी ताचो मामा कृष्णा एकाच घरान रावताले, पार्टिशन करून रावताले। अविनाश जो आसा तो आंकवार आशिल्लो आनी खंय तरी सेल्समॅन म्हणून कामाक वतालो। सो त्याचो मामा आनी अविनाश दोगांकूय सोऱ्याचें व्यसन आशिल्लें आनी तेंचे मदीं कसले तरी गजाली वयल्यान पयलींच्यान वायटपण चालू आशिल्लें, सदांच गाळयांचो शिवर जातालो अशें थळावे लोक आमकां सांगतात। सो राती मध्यान तेंच्या मदीं परत एक फावट वाद उप्रासलो आनी ते वादाचे तिडकी भितर सोऱ्याच्या गुळे भितर हो कृष्णा जो आसा ताणें आपलो भाचो अविनाश हाचे तकलेर चिरो घालून ताचो खून केल्लो आसा। आज दनपारां ही गजाल उक्ताडार आयली, त्या उपरांत पुलिसांनी दुबावीत कृष्णा जो आसा ताका ताब्यांत घेतला। हांगा फॉरेन्सीक टीम आयिल्ली आसा, पुलिसांचें पथक पावलां, पुरावे गोळा करपाचें काम चालू आसा आनी आतां बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडपाची तयारी चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक।